सಣ್ण चेडवानं खेळताना तांकां ह्या खेळची समानू आणि गोंब्या पशीचे हे आयदन चोका कुडको कड्डी बड्डी फातोरू हे पूर खेळचे मस्त इष्ट जाता. कसला आसचा पुरो इता म्हण सांगला रे. कुतूहल आणि अन्वेषणे तांगेल एक सहज गुण म्हणून सांगेत. आयदन ओटू खेळताना ताजे शब्द तांकां मस्त इष्ट जाता. तशीचे चोका कड्डी घेवन ते गिरवितना तेवची चित्र पळयला रे तांकां एक खुश जाता. फातोर धोरण खेळताना ताजे गात्र ताजे तूक आणि ताजे स्पर्श तांकां एक विशेष अनुभव दिता म्हणून सांगेत. हे एक आमगेले सेन्सरी एक्सपिरियन्स एक आमगेले इंद्रियाचे एक अनुभव म्हणून वरकेन सांगेत. तांगेले कल्पना शक्ती वाढता तशीच सृजनशीलते वरकेन चढ जाता. प्रकृती आणि संस्कृती हाजी संपर्काक आमगेल चेडू येता ती म्हणून सांगेत. एक 20-25 वर्ष मागशी गेला रे. आमगेल चेडू खंयची खेळ खेळत आशिल्ली ती तशीच आम्ही सान असताना आम्ही खेळची खेळू खंयचे आशिल्ल्या उडगास कोण घेतला रे तोंडार एक हास येता न्हय वा. आमगेल एक जीवनोत्साह कशें आशिल्ल्या हे स्ट्रेस टेन्शन डिप्रेशन म्हणून आताच्या चेडू होड्ड पुरा कसं सांगता की ते आमकां नंतीन आशिल्ल्या इता म्हळ्यार आम्ही चड खेळत आशिल्ली ती. आम्ही खेळचे खेळू आमगेले दैहिक आरोग्याक तशीच मानसिक आणि भावनात्मक आरोग्यावरकेन चांग जात आशिल्ल्या या बरी मनोरंजनेक मात्र न्हय आशिल्ल्या. तश जावन आज आमगेल ह्या संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमांतू आम्ही आमगेल्या फुडली खेळू आणि ताजे उपयोग तुमगेल मुखारी प्रस्तुत करतांती. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीच्या सक्कड वीक्षकांक हांव सुमती गजानन पैतोनसे आमगेले संस्कृती संभ्रम कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करतास. मेगेलोटू आसंती पूर्णिमा भंडारकर आणि वाणी प्रभू. आत्ता कालारी चेडूवांक होड जाता जाता पळयताना कितलेके जन आनम्मा सांगतांती चेडू सन्न चेडू वरकेन स्ट्रेस डिप्रेशन म्हणून सांगतांती म्हणून सांगून होड जाता जाता तांगेले विंगड रितीचे समस्ये वाजूचे बरोवचे ताजी वक्तड तांगेल स्वभाव जावचे एक बदलावणे तशीच तांणी एकळे आसचे इष्ट पावचे सगळो दिवस मोबायल घेवन कुडा बसतांती म्हणून आनम्मा सांगतांती. हाका पुरा परिहार एक वखद म्हण कसा म्हळ्यार रे कसले खेळचे न्हय वा. खेळचे कितले चड चेडू खेळता की तितले तांगेले आरोग्याक चांग म्हणून सांगेत. हाजे निमित्त तांगेले एक क्रियाशीलते वाढता आलोचन करचे रीती विंगड जाता एक सकारात्मक चिंतने म्हणा खंयचे एक समस्या आयला रे ताका एक परिहार आम्ही खेळलेले निमित्त म्हण आमगेल मनोधर्म तशी जाता म्हणून सांगता ती. तस जावन चेडूवांक हे वाजूचे बरोवचे हाजे वट्टू आम्ही खेळच्याक वरकेन उत्तेजन दिवका. आमगेल हे थोडे खेळचेशील खेळू आम्ही विसरता आयलांती न्हय वा. आता चेडूवान खेळचे म्हणा खेळलांती म्हूण न्हय खेळतांती जाल्यार चिके चड खेळका उत्तेजन दिवका आणि आमगेले मानसिक दैहिक आणि भावनात्मक आरोग्य वरकेन वाजूच बरोच वटू मस्त मुख्य म्हणून सांगून ह्या समयार हांव सांगच्याक इष्ट पावता. तश जावन आम्ही ह्या एक उडगास कोण घेवचे प्रयत्न करूया वा. वय बा पुढे आम्ही पुरा घरा खेळची पशी चेड भायरी खेळची शिलचेड स्कूला आणि पुरा आमकां पीटी पिरियड सत्ता पुरा जनान भायरी चेडूवान येवका पुरा विंगड खेळ खेळका आशिल्ले. तांतू एक खेळ खो ते खो तू बार चेडू जावका तांतू 8 जन चेडूवान एकलेन तोंड कोण बसले एकलेन तिका फाटी कोण अशी ऑपोजिटेन कोण चिके गॅप दिवन 8 जनान बसचे. ते एक जन धांवच्याक एकली धरूक एकलेन धांवतलेन सीधा धांवन टर्न करून येवका धांवतलेन कशी दिवडशी काही धांवेत एकले धांवतलेन धरो पळोवचे धांवतलेक धरतलेन तिका पूर जाला तीन आनेकलेक फाटीक मारन को म्हणचे तेन्ना तीन उठान वचचे ही तिगेल प्लेसार बसचे. तशी करून लायक कितले बैसून उठान खेळताना आमकां कितले देहाक दैहिक व्यायाम जाता आशिल्ले आणि गंमतय करता आशिल्ली. जेवट जलसे तर आमकां बारीक खुश जाता आशिल्ले न्हय वे. वय अबा हे एक कसले जिमनाशी फिटनेस म्हणून सांगता म्हळ्यार तुम्ही सांगला म्हणके बसचे उठोवचे धांवचे आणि खो दिता म्हूण सांगून पळय एक जागृत मन
आत केदन दिसता ती केदन उठून धांवच्या म्हणून सांगून तशें आमगेले मनावर केन एक व्यायाम आनी धांवताना एक सडन जावन एक टर्न घेवचे सो हे पुरा करतना चेडवांक एक सहज जावन एक व्यायाम जाता तशिले तशीच आमगेले देहाचे एक फ्लेक्सिबिलिटी एक स्टेमिना वर्केन चढत आशिल्ले आनी एक देहाचे बॅलन्सिंग कोऑर्डिनेशन म्हणून आमी सांगता ती त्या वरकेन समतोलन त्या वरकेन समजत आशिल्ले तस जावन असल खेळ खेळले निमित्त आमगेले एक श्वासकोशाचे सामर्थ्य वरकेन चढता म्हणून वरकेन सांगेत न्हय वय हे सान आसतना खेळाल खेळू म्हूण सांगताना म्हाका हांव सान आसतना ते खेळाल खेळ आसता हे कसन की म्हूण सांगलारी जिबली म्हूण सांगून घेवन कुंटे बिल्ले म्हूण सांगताची बिल्ले म्हूण सांगलारी ते चाट्टेशील एक फातोर त्या घेवन खेळच तसल खेळ ह्या खेळांतू एक चंद करून एक मंडल घालका आयत आकारारी आणि त्या मंडलांतू दोन लाईन डिवाइड करून 5-5 बॉक्स घालका तशीच ते बॉक्स घालतरी आम्ही ते आयत आकाराचे मंडलाचे एक साइडार राबून ते चाट्टी फातोर म्हूण सांगला त्या फातोर उडोवन एक लाईना दाखवून गेलेले आशिल्ले अनेक लाईना दाखवून भायर हाडोका जाल्यार त्या कशी आम्ही कुंटेताची 1.5 पाय करून म्हूण सांगताची तशी कुंटेताची उड्डून पायांनी त्या फातोर त्या मंडला भितर व्हरून ते भायर हाडका ते एक टास्क आहे आणि ते आम्ही मध्येंत खंय पाय सोडूना पाय सोडल्यार आउट तशीच ते आमकां पाय सोडच्याक म्हूण सांगून घेवन त्या मंडलांत एक क्रॉस घालून आसाची थंय पाय सोडयेत आणि ते चाट्टी फातोर म्हूण सांगले त्या फातोर लायनाक लागल्यार आउट ह्या एक खेळ खेळचे आशिल्लो भारी गंमत आहे खेळ वय वय आम्ही सान आसतना खेळचे उडगास येता न्हय पण हांतू एक तुम्ही म्हणला म्हणके कष्टाच कसा म्हणारे पायान त्या फातोर मुखार सुचे ते लयना लागन अशी आनीक कुडां घालचे ते सुलभ ना तितले सुलभ ना अंतू आमके एक लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज म्हणून येता म्हळ्यार हाताक मस्तो काम ना आमगेले पायाचे मसल्स आमगेले कोर मसल्स हे गट्टी करता म्हणून सांगेत न्हय भारी एक छंद खेळ वय तशीच लगोरी तशी तीन फातोर म्हणतात म्हाका लगोरी चुडगास येयले आमी चट्टे जशे 7 फातोर घेवच्यो आनी एक ताका वयर दवरचे दोन टीम चेडवां कितलेय चेडवान खेळ येता तांतू ते फातोर दवरतरी एक टिमाचे एक लिडरान येवन त्या फातरान ताका मारका ते पडोवका पडयतरी तो ऑपोजीट टिमाचे जनान ते बॉल घेवन आम्ही ते फातोर वयर बांदना तशी पळोवका पक्कने लाग घेयल तांगेले बॉल असली म्हणजे तांणी आमकां मारली म्हणजे आमी आउट तशी एक टिमाच पुरा जन आउट केली म्हणजे तांणी आउट जाताची तशी अनेक टिमाच्या दिवचे तशी तो एक तशीच कितले लायक खेळ ते पुरा आतां चेडूं खेळता की ना की न्हय वय तो पुरो विसरला गेम खेळतो वय ह्या लगोरी म्हणून सांगल्यारीच पळा एक टीम स्पिरिट न्हय फ्रेंडशिप एक बॉन्डिंग तांगेला पुरा जावन एक वग्गटू जावन वचून त्या फातोर दवरचे तांतू मध्ये बॉल येवन फाटीर पडतना कळचे आउट म्हणून सांगून कसले एक गंमत खेळ त्या न्हय तेच तुम्ही आता लगोर म्हणताना म्हाका तसलेच एक आनीक खेळ उडगास येता गिल्ली दांडो म्हणटा ती आम्ही पुरा कुट्टे दोंड्या म्हणत आशिल्ले ती तशीच चिन्नी दांडो म्हणून वरकेन सांगता ती उडगास एक दीग बड्डी आणि एक सान गिल्ली इतले सान एक बड्डी ते एक ग्राउंडांत एक मंडल करून तांत भितर हे सान बड्डी दवरचे गिल्ली आणि एक होडांतू दांडान ते एक साइड एकलान एक साइड अशी कुटवचे कुट्टी दोंड्या म्हणत तशी कुटवचे ते सान बड्डी वयर उडता अपास तक एक मारून ते दूर वची तशी पळोवचे कितले दूर वतकी ते तितले पॉइंट्स म्हळ्यार आनी त्या बड्ड्यान ते डिस्टन्स मेजर करता ती 1, 2, 3 फीट म्हणून सांगून सो तितले एक पॉइंट्स मेळटा आनीक असत पळय एदुराळी तो सामान्य ना तो हाणी खेळताना तो कसं करता म्हण सांगला रे ते गिल्ली वैरी दूर वचना तशी कॅच धरता कारण कॅच धरली वा हो आउट ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ तो कसं करता कॅच दूर जायना रे मस्त दूर वचना तशी तडसयत तो त्यावरकेन एक टास्क तागेला हंतू आसका दोळ्याचे आणि हाताचे एक कोऑर्डिनेशन आणि तितलेच एक एकाग्रतवरकेन आसका न्हय भारी चंद वय असलेची अनेक खेळ एक म्हाका उडगास जाता टोंका म्हणून सांगून डोंकाटा म्हणून सांगता चाका ह्या खेळांतू तशीची 1.5 पाय करून आम्ही कुंटान वरल्यान पुरा जनाके धरचे तर कोणाक धरता की तांणी आउट म्हणून तशीची अशीची कोण लैनार जन मस्तसाची म्हणजे लैनार राबून घेनो कोण फास्ट 1.5 पाय करून धांवता वताच की तांणी फर्स्ट म्हणून सांगून घेनो ह्या एक खेळ वय तशीच तुम्ही टोंक म्हणताना अपुडचे खेळ म्हणता पळय सगळे ग्राउंडार वट्राशे धांवचे
आपडतला ना धाव नेऊन आपडच्या टाइम प्लीज पण सांगला रे टाइम प्लीज सुडग असं म्हणले कुठले ताण आपडू ना तशी कळला पोलीस खेळ वर्केन खेळ तशी खेळ हा त्या एक गंमत ताची ಒಟ್ಟು मग ಹುಡುಗ ಸೇರ್ಚ ಅನೇಕ ಮೇಳಾರಿ हे गाय आणि वाघाच खेळ ಹುಲಿಕರು ಆಟ म्हणून सांगतशिले पुरा जनानं एक सर्कल कोण रपचे हाता दोरनु सर्कल कोण ಒಟ್ಟು कोण रपचे वासरू भितर असता वाघ भायर असता सो वाघाल काम ह्या वासरा दुरचे मंडल कोण रपता पळ्या ತಂಗೆಲ್ काम कसं म्हणारे वाघानं वासराक धरण अशी पळून घेवचे सो तांनी ಒಟ್ಟು गट्टी हाता दोरनु अशी ಒಟ್ಟು जावन त्या वाघाक भितर सोडनांती खै जोवा वाघ चुक्कोनु तांका लोकोन भितर रिगलो म्हण जाल्यार अनेक मदी दाखोनु वासराक तांनी भायर सोडतांती म्हणारे उद्देश कसं म्हणा वासराक वाघान धरचना हंतू एक पाठ अस म्हणारे गाय म्हणारे आमक देव पूजनीय आम्ही ताका पूजा करतांती सो तर गायल रक्षण करचे आमगेले एक धर्म म्हणून सांगून आम्ही सांदकून हे चरडवांक शिकेला म्हणके वरकेना जाता गम्मताक गम्मत ताजे ओट एक पाठ आमका मेळता तशीच पळय आमी सान आसतना रज मेळ्ळी सत्ता मम्मा मालगेर कडेक धांवचे शिले थंय पुरा कजिन्स पुरा ಒಟ್ಟು जावचे ते आमी खेळचे तांचो मेन एक खेळ म्हळ्यार कण्णू मुच्चाले खेळची म्हळ्यार कितले प्रीतेशीर म्हळ्यार पुरा जनान ಒಟ್ಟು जावचे एकलो तो कण्णू मुच्चाले मेन जाल्यार ताका एक रबोन ताणी दोळ्या बंद अशें दोळ्या बंदून कण्णे मुच्चे काडे गुडे म्हूण पुरो पद म्हणचे मागीर जाल्ली वे म्हूण निमगुचे वय म्हूण आमी निप्पोन बसलींची म्हूण एक खंय रबलेंची खंय वचून निप्पोन बसचे ते पुरो पोरनिकर घर नवे व्हडले खंय निप्पोन बसचे ताणे आमकां सोदूचे ते सोद्दील मनशान तागेले प्लेसार तुकून हेकड तेकड चमकून पुरेरी विंगड जनांनी येवन ताका त्या प्लेसा आपळी म्हूण जाल्यार तो पास खेळका ताणी पक्कने विंगड जनां सोदून तागेलें नांव काणू आउट म्हळ्यार तागेलें नांव काणू तो आउट म्हळ्यार ताणे आउट जाल्यार मनशान आतां दोळ मुच्चुका ते गम्मत आशिल्ली भारी गम्मत जाता आशिल्ले कितले मागीर तशीच एक आनीक खेळ आस नवे दोळे बांदून दोळे अवंगेल बांदूचे ते एक सर्कल करचे सर्कला भितर आमी चेडवान विंगड पुरा जनान धांवचे ते दोळे बंदल मनशान आमकां दोरका तेन्ना आमी तागेलें नांव काणू किडा सुत्ताका ताका पाटी मारचे विजील करचे कसो पुरो करून आमी हांगासरची म्हूण ताणी धरू येतना आमी पुरा चुकून घेवन खेळचे आशिल्ले तेव्हा एक कितले गंमत खेळू न्ही वय हानी कण्णा मुच्चाले म्हण सांगताना म्हाका असले एक अनेक खेळ उडगास येता हे कसन की म्हण सांगला री दोळ्याक अवंगाल बांदून खेळच तसले खेळू एकल्यानं दोळ्याक अवंगाल बांदून घेऊन रपका मागीर बाकी वरलेल्यान तू कोणी एकल्यान येवन तागेले निदल्याक मारका कशी निदला मारचे म्हळ्यार अशी करून निदला खाली टच तेन्ना ते निदल्याक कोण मारला म्हण सांगून दोळ्याक अवंगाल बांदिलाल्यान गेस कोण सांगका आम्ही गेस कोण सांगता आशिल्ले नवे वय पळ नाही म्हळ्यार हांगतो पळय दोन खेळांत एक साम्यत आसा एक तुम्ही सांगिल्ले पट्टी बांदून शब्द आईल कडेन ऐकूचे एक एकाग्रते आणि एक तांगेले श्रवण शक्ती चड जाता नाही म्हळ्यार एक चप्पल मारलेले कडेन ते शब्द येल कडेन वचचे तांकां फोडचे कान्नाचे एक शक्ती चड जाता म्हणून अनेक स्पर्श ज्ञान अशें निडला मारतना पळय तांकां दोळ्या पट्टी बांदून आसता बरी एक स्पर्शान तांणी एक ग्रहण करून ते कोण चल्लुकी चिल्लुकी म्हण सांगचे म्हण सांगल्यार सुलभ आसता म्हळ्यार तितली तांकां एकाग्रता आसका ग्रहण शक्ती आसका तस जावन ह्या पंचेंद्रियाक वरकेन एक आहार म्हणून सांगेत नाही वय आणि अशी एक अनेक खेळ उडगा आसता हे सಣ್ಣ चेडवान मस्त खेळची असेल खेळू टोप्पी बेका टोप्पी म्हण सांगून घेन हांगतो जाल्यार तशीची चेडवान पुरा जनांनी सुत्तुकान घेनु सर्कल करून तांतू बसचे मागीर एकल्यान एक टोप्पी की एक अंगवाल की दौर घेनु त्या सर्कलाक एक 2-3 राउंड मारका आणि गोतना तशी हुगूर एकल्याल मागशी व्हरून ते अवंगाल दवरका मागीर ताका काही न कोणाला अवंगाल मागशी दवरला म्हणून कळले म्हण जाल्यार ताणे ते टोप्पी घेवन कोण तागेल फाटी मागशी दवरला की ताका दांडोवन घेवन व्हरून तागेल फाटीक ते टोप्पीन की अवंगालान की मारका हे टास्क तशीची ते टोप्पी दवरलेले ताका कसो टास्क म्हळ्यार ताणे येवन तो एक जागो खाली आसना थंय येवन ओग्गी येवन बसका हेच एक गंमत आशिल्ले खेळ तशीच आमी केरे देडा म्हूण खेळटा आशिल्लीं न्हय एक लायन घालचे पुरा जनान राबचे तेन्ना एकल्यान केरे देडा म्हूण सांगता केरे म्हणटाना आमी जंप करका दडा म्हणटाना मागशी जंप करका ताणी खंयचे वर्ड सांगू येता दडा आपास दडा म्हूण येता तेन्ना केरेक उडलो म्हूण जाल्यार तो आउट
तशी त्या एक नमने आंगाक मोत्याक ताणी कसो सांगता म्हूण एक कॉन्सन्ट्रेशन दिवन म्हळ्यार आमी मन दिवन आयकूंक जाता. तेन्ना आमगेले मन तागेले जी आतां हांव कसो सांगता म्हूण तांतू आयकुच्याक मन दिवन आसताची तसले खेळ आशिल्ले पळय. म्हळ्यार आतां काला रे आयकत ना ती ऐकूचे अभ्यासू ना जाला आमकां न्हय वा. आनी ह्या खेळा निमित्त पड तुम्ही आता सांगला म्हणके ऐकूच्या म्हण सावण ऐकून त्या इन्स्ट्रक्शन्स आम्ही पालन करच्या त्या वरकेन एक वय चंद खेळ चंद संसद खेळू जाला रे भारी चंद खेळू न्हय वा. अनेक खेळ हुಡ್ಗ आसता रत्तो रत्तो रायನ ಮಗಳೇ एक पद आसा हे पद सांगताची दोघांनी तांगेले 2 हात जॉईंट करून कमान शे हात वयर कोरका हुಡ್ಗ वयर कोरनु दोन्ही हात जॉईंट कोरनु कमान शे कोरनु अशी रपका आणि रत्तो रत्तो रायನ मಗಳ म्हण पद सांगताची असका तेन्ना वरलांनी त्या कमाना भितर वयर तकून सुत्तू काडताची बगसून अशी येवका तेन्ना ते पद जेतना तांगेले हात सकल कोरनु ते कोण आसा की तांकां कोण मेळता की तेन्ना ते धरका हेच एक गम्मत. ह्या खेळांत एक गलाटो आमगेल खुशी बॉब घालचे म्हण सांगला रे आम्ही चेडूं खंय आसाची म्हण घरच्यांक तांगेले बॉब घालनी तिची कळत आशिल्ला. तुम्ही सांगता हुಡ್ಗ सैल मक्का न्हय वा एक गम्मत आहे खेळू ಔಟ್ जल कुडले कसं किंचूच्या खुशेरी वय वय डरले म्हूण सांगून पळय. तशी ते आमी पळय स्किपींग खेळता आशिल्लीं न्हय. स्किप आमकां कांय स्किपींग रोप म्हणनात मागीर मेळटा जाल्यार स्किपींग रोप म्हण जावका म्हणगीर कडांव सुकच घालचे दोरी असल्यारी पुरो आशिल्ली ती दोरी आमी धरची आनी स्किप करचे एक पांयान जंप करून वचची येता जेव्हा 2 जणांनी धरल्यार एकल्यान कितली वेळा करता आमी ते कॉम्पिटिशन करचे आशिल्ले एकल्यान कितली वेळा स्किपींग केले म्हूण काउंट करचे ताज्या पशी चड करूंक आनी एकल्यान ट्राय करचे तशी तेव्हा कितली लायक आशिल्ली सगळे देहाक आमकां आमी काय जिम्मा आनी वचना आशिल्ली तेन्ना जिम्मानी म्हणून गोतो ना तेन्ना तेच आमकां एक व्यायाम आशिल्ले वय अब्बा. म्हळ्यार हांतू कसा म्हण सांगला रे हातू पायू देह आणि मन 4 कोऑर्डिनेशन एक चुकला रे ते पाय गुप्सता न्हय वा पुरा ಒಟ್ಟೂಚೆ एकपटी करेक्ट जावन वतसका ना म्हण जाल्यार पुढचे चान्सेस वरकेन आसा. हे आमगेल भितर आशिल्ले एक आत्मस्थैर्य चड करता त्याचे तावळे हक्क मेळना हांवें खोक श्वासकोशाचे एक सामर्थ्य चड करता हांतूय तशीची श्वासकोश लायक जाता म्हळ्यार आमगेल ब्रिदींग प्रॉब्लेम मस्त जनाक आसात ते चांग जाता. तशीच एक फिटनेस म्हणले सो तुमी मागीर खेळता खेळताची आमगेल स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी वरकेन चड जाता आनी आमगेल अंगा भितर असचे एक कोब्बू म्हणटा पळय त्या वरकेन करगता मस्त एक बेनिफिट्स आसा. कसले नाका एक राज्य असल्यार पुरो रेवा एक राज्यवान खंय जावका जाल्यार त्या राज्य बॅग घालून आमी व्हरतशिल्ली ती खेळची खातीर. वय तुम्ही सांगला म्हणके पूड आमी कसं खेळत आशिल्ले ताका व्हड खेळा सामान आनी जावका म्हण नाशिल्ले आमगेले सानस लागीं घराचे चला चेडू सकड कसं करता आशिल्ले की म्हळ्यार सानाची पोरणे टायर 2 व्हिलराच्यानी मेळले त्या घेवन गेलो ते बड्डी दवर घेवन धांवडयत वच्चे त्याच एक खेळू तांकां तांतू कसं की म्हण सांगला रे खाली एक टायर पोरणे मागीर बड्डी ते दोन धांवडयत वच्चे तांगेल मना कसले तांणी व्हेकल सोडता आसाची म्हण हेच आमगेल व्हेकल मुंचित आसले तांकां एक भावना तेव्हा एक गमत तांकां. तशीची गोली आता मार्बल्स म्हण सांगताची गोली आटा म्हण सांगून गोली खेळची तशीच तांतूय सर्कल घालून सर्कला भितर मस्त गोली घालचे मागीर एक गोली हातांनी अशी करून त्या सर्कला भितर आशिल्ली गोलीक मारचे तेन्ना ते सकड गोली डिस्पर्स जाता मागीर त्या सर्कला भायर खंयची गोली वता ते तांकां म्हणून. आणि गोली आटान तू मस्त सकड नमुन्याचे आसा त्या गोलीक खेळता आसले एक फळ मेळता ते बोर्ड म्हणून सांगून गोली बोर्ड आता तांतू खेळताची तांतू टास्क कसन की म्हण सांगला रे सुरू एक फळ बरी गोली असता सेंटरार मात्र गोली असना मागीर ते एक काडची क्रम आसा एक गोली काडचे ते काडताची लास्टाक कशी दवरका की म्हण सांगला रे ते सेंटर खाली आशिल्ले पळय थंय मात्र एक गोली वरची तशी खेळका ह्या वय एक गेम आतां आसी मार्बल गेम्स म्हण सांगून घे ना जाल्यार पुढे ह्याचेर ते खेळत आशिल्ले आमी. वय न्हय पळय गोली जाता टायर जाता फातोर जाता आयरन जाता खंयचे राज्य वरकेन स्किपिंगाक कसले जाता आमकां खेळच्याक जाल्यार तांतू कितले उपयोग आशिल्ले पळय ती पुरा खेळ सांगल्या कबड्डी विसरली वा न्हय वा आमगेले नॅशनल गेम राष्ट्रीय खेळ कबड्डी आत्ता वरकेन प्रो कबड्डी मॅचेस म्हणून पुरा आमी टीव्हीर पळयता ती आत्ता आसता जाल्यार पुरा चढून खेळना ती केलो जन तांगेले एक इंट्रस्ट आरे खेळता ती हे हांतू कशें म्हळ्यार एक टिमान तू 7 जण दोन्ही कडेन कोर्ट असता मध्येन ते एक लाईन असता
फर्स्ट एक टॉस घालता ती टॉस आमकां कोण विन्न जातकी तांणी एक रेडर जावन म्हळ्यार दाळी करतले म्हूण सांगून सो हांनी रेड करतले कसले एकलो टिमा दाखोवन आनीक कोर्टा वता ते वताना कबड्डी 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 म्हूण सांगून सांगून तो वता ते वचून ताणें कितले जन अप्पडतकी तो ते वचून तितले जन आउट अप्पळार पावना आपूण ताणें वफास तांगेले कोर्टा भितर येवका ताणें तशीच हांनी कसं करता ती न्हू तो आउट जावन रपतावा तांणी हक्का धरचे प्रयत्न करता ती धरला रे हो आउट तागेले पाय दोन तांडूचे एके ताका नेलार अशी वतून दवरचे ना म्हण जाल्यार ताका उक्कोळचे पुरो केला रे तो आउट ताणें इतले जन आपळेल ताणें व्यर्थ जाता जाल्यार एक कसं म्हळ्यार रुला प्रकार हे पुरो करूं येता जाल्यार मारून घेवच्याक ना दुखची तशी पुरो आपळे तांकां कसले करच्याक ना तस जावन जागृतेर वरकेना ಸ್ವಲ್ಪ खेळका जाता मागीर हांगेल चान्स हांगेल दाखून एकलो थंय वता म्हळ्यार कोर्ट आशिल्ला पुरो जन आउट करचे पॉइंट्स घेवचे हांगेले एक काम ह्या वरकेन एक भारी एक पॉप्युलर म्हूण सांगता गेम या तस जावन हे कबड्डी आनी तुमी सांगिल्ले एक पुरो खेळ कशें म्हण सांगला रे आमगेले आरोग्य आमगेले बुद्धी स्नेह संबंध तशीच आमगेले एक संस्कृती वट्ट एक कनेक्शन म्हूण सांगितले म्हळ्यार एक फुल पॅकेज खेळला रे फुल पॅकेज म्हणटा पळय तशें एक आमकां मेळटा हे पुरा आमी भायर खेळचे खेळा विशय आतां उलयले ती तशीच तितले खोशी दिवचे तितले मनोरंजन दिवचे आमगेले घरा भितर बसून खेळचे खेळ वरकेना आस त्या वरकेन आज आमी ಸ್ವಲ್ಪ विचार करूया म्हळ्यार त्या वरकेन आतां कोरोना टायमार तुमकां पुरो उडगास आसच्या पुरो भायर वचच्याक आमकां नाशिल्ले कसं करचें म्हूण कळना घरा भितर बसून तदन आमी पुरो जन वट्टू कोरून नमून नमने खेळ उडगास कोण घेवन पुरो खेळलेलो आसा न्ही हा तस जावन आज आमी त्यावे विशय ಸ್ವಲ್ಪ आमी उलोवका जाता तांत मेन कसं म्हळ्यार लुडो लूड आमी सांत खून खेळटा आशिल्ले आतांय खेळटा चेडूं हांव आतांय पळयला पुरो चेडूं घरा कडेन केले खंय मेगेल नात्रेले मेगेल घरा कडेन आसा तांकांय हांव बसून खेळोवचें आसा ते लुडोन तूं दोनी मातशी मुखार दोनी कडेन आसता एक कडेन स्नेक अँड लॅडर म्हणटाचे म्हळ्यार हांव हेणी आटा येद्राच्यान बॉक्स गेम तांतू 4 कलराची कॉयन्स आसता आनी एक दाळ आसता ते दाळ घालतना स आयल्यार मात्र आमी भायर येता ते स तशी 4 जणां 4 कलर चूज करून 4 जणांनी खेळत 2 जणांनी खेळत 1 जणांनी खेळत ते आईल जनान ते नंबर घालतची मुखार व्हरतची काडटा येयल्यार आमगेल नेक्स्ट कोणी आमगेल प्लेसार येयल्यार मारूं ना मध्य जेव्हा येवन ताणें आमगेल प्लेसार येयले म्हणजे जाल्यार आमी पावस घर कडेन तशी ते मदीं एक घर आसता ते घर कडेन आमगेल 4 कोण फस्ट कोण पावताची तांणी विन्नर म्हूण जाता ते गेम आशिल्ले ते मागशी पळय स्नेक अँड लॅडर म्हूण आसा ते म्हळ्यार वाव दिवड आनी येणी म्हूण सांगून ते येणीन तूं तांतूय तशीच फस्ट स जावका स घाली सत्ता आमी स भायर येयलेची कॉयन मागीर तशी घालतची मुखार वचचें येणी मेळ्ळी म्हणजे जाल्यार आमी मुखार वयरताय वताची तेंची दिवड म्हणल्यार तागेले तोंडा तुकून सीद सकयल येवचें तशी 100 ताय पावका आशिल्ले ते 100 इला येतान पळय एक आस वय हे एक खेळाच म्हाका उडगास आसा कसन की म्हण सांगला रे आमी कशी कोरून येणी चेवणू दिवड देवनू फायनली आमी एक लास्ट लायन एक 97 98 पावलींची म्हणू खुशेर आसला रे ते 99 एक दिवड आसा व्हड दिवड तो थंय केद पळयला रे आमी डायस घालतना त्या दिवडा तोंडान तूं पडचें एक भारी निराश जावचें आशिल्लें आमकां आमी विन्न जातात म्हणून आतां लेखता आसतना त्या दिवडा तोंडा पडचें आनी अपास सकल येवन रावचें आशिल्लें एक मस्त उडगास आसा ह्या खेळाचें म्हाका म्हळ्यार हांगा कसं म्हण सांगला रे बेजार जाता वय म्हळ्यार आमगेल जिवनांत चलवुचें आनी गेलवुचें समान जावन आमी घेवका म्हळ्यार एक म्हळ्यार सोल जातना कुबोच्या नज तशीच गेलवताना मस्त हिगोच्याक वर केन्नाच साधारण जावन एक गेलवताना आमकां खुश जाता एक आत्मस्थैर्य येता ताजे वटूची सलवतान वरकेन आमकां एक ताळमी शिकयता आनी नवेच शिकच्याक एक अवकाश म्हण वरकेन आमी लेखयता न्हय व्या म्हळ्यार आमी लेखील पुरा जावका म्हण खंडीत ना आमी कसं के लेखता ती कसं के जाता ए मॅन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस म्हणटा पळय तशें तस जावन केदना एक कश्ट येताना त्या परिस्थिती आमी एदुरसुका तशीच नवे नवे शिकच्याक एक नवेच एक कसं म्हणटा ती होप निरीक्षे त्या निरीक्षे वट्टू आमी अपास दिवडा तोंडा पळोवन तो गायला रे अपास वयर चडचे तसले एक प्रयत्न करूं येता म्हूण हांगा एक पाठ आमी शिकयता खंडीत
आता या लुडो म्हण सांगले ताका लुडो अटलिस्ट लुडो बोर्ड पुणी जावका जाल्यारी कितले की खेळ आम्ही खेळत आशिल्ले खाली चीट आणि एक पेन दवरून घेवन खेळत आशिल्ले हे हांतू रायू राणी मंत्री पोलीस तशी चोर म्हणून बरोवन घेवन तांकां एक नंबर दिवन घेवन खेळचे आशिल्ले हे एक खेळ उडक आसा हांतू रायाक चड नंबर चड पॉइंट्स तशीच राणीक ताजे नंतर चोराक मस्त उणी पॉइंट्स म्हणजे 0 पॉइंट्स मागीर हे हांतू शीची चिटीर राजू राणी म्हण सांगून बरोवन त्या चिटीर तांगेले नंबर घाल न्हू त्या चिटी अशी उडोवचे मागीर एक एकल्यान उगुग्गी त्या चिटी काडका मागीर अशी मस्त राउंड खेळका आणि प्रति राउंडात तू एक एकल्यान कितले कितले मार्क्स पॉइंट्स मेळ्ळा ते पुरो बरोवन दवरका तर मागीर लास्टाक टोटल काउंट करका कोणाक चेडते राय मेळ्ळा तांकां चेडते पॉइंट्स मेळटा आणि कोणाक चेडते चोर मेळ्ळा तांकां 0 पॉइंट्स की तांकां उणे पॉइंट असता तशी चोरू म्हण आयला तांकां आमी चोरू चोरू म्हण तमाशे करचे आशिल्ले त्या एक खेळ हांतू म्हाका लंच ब्रेकर आमी पुरा हे खेळची उडगास येता तुका उडगास नाही वा स्कूला टीचर तिलता वेळी क्लासान आमी पुरा बसून हँज खेळो तशीच आनी एक खेळ आशिल्ले म्हाका उडगास येता असा कसं म्हणारी पेपरांतू एक बुक्का रे चौक घालचे 9 चौक 9 चौकांतू एक्स एक्स म्हणून हांव एक्स बरयला रे तू वै वै बरोवचे 9 अशी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तशीच 3 3 3 सो हांव हांगा एक्स बरयल्यार तू खंय पुणी वै बरोवचे सो मेगेल एक्स स्ट्रेट अशी लायन हॉरिझॉन्टल वर्टिकल डायगनल पुरा स्ट्रेट लायन आयला रे म्हाका पॉइंट तशी तुगेल वय आयल्यार तुका पॉइंट सो तुगेल वयान तशी हांव पळोवन घेवका मेगेल एक्सान तशी तू पळोवन घेवका त्या वरकेन 5 निमिषान खेळ येता गंमत आशिल्ला तशीच आम्ही कॅरम खेळला आशिल्ले कॅरम बोर्ड त्या वेळी तशीच फूड चुकून खेळटा आशिल्ले आतांय खेळटात चेडू त्या वेळी एक गेम ते आतां पुरा व्हडलो सान मिडियम सान सायज खंयचे बोर्ड जावं जाल्यार मेळटा तातूंत एक 9 कॉइन्स असता 9 काळी कॉइन्स असता एक रेड कॉइन असता एक स्ट्रायकर असता ते चंद कोण राऊंड कोण दवरचे तांणी त्या वेळी तशी 2 जणांन खेळत 4 जणांन खेळत टीम जावन खेळत इंडिव्हिज्युअल खेळत तशी ते मध्ये दवरचे तांतू तुका 2 नमुने खेळ म्हळ्यार एक ब्लॅक आनी व्हाईट म्हणून खेळताची ब्लॅक म्हणून घेतली आनी तांणी ब्लॅक मात्र ते मारतरी तांणी ब्लॅक मात्र काडका व्हाईट काडूनच ते 4 कॉर्नर 4 नेट असता त्या नेटा भितर आमी मारनू स्ट्रेट मारयत रिबाउंड मारयत थंब म्हण शिकोवन सायडाक अशी मारयत खंयची स्टायलारी मारयत जाल्यार आमी ब्लॅक म्हणून घेतल्यान ब्लॅक मात्र काडका व्हाईट पडेल म्हण जाल्यार ऑपोजीट आख्खे चान्स ताका आनी ते रेड कॉइन तशीची रेड कॉइन पडेल म्हण जाल्यार ताका एक फॉलो काडका आशिल्ले तशी ब्लॅक अँड व्हाईट तू जनरल अशी पुरा खंयची पाडोवची म्हण जाल्यार ताका पॉइंट्स असता आशिल्ली ताका ब्लॅक 5 पॉइंट व्हाईटाक 10 पॉइंट आनी रेडा 25 पॉइंट म्हूण सांगून त्यात काउंट करचे आमकां कितले पॉइंट्स मेळ्ळ्यांची कितले कॉइन्स केला तितले पॉइंट्स म्हणून त्या मागीर ताकाय तशीची मन दिवन कशी मारचे म्हणून शिकोवन मन दिवन मारका आसता आशिल्ले तांगेल कॉइन पळोवका तशी पुरो पूण ताकाय तशी एकाग्रते मस्त जावका जाता तशी अनेक एक खेळ उडगास येता म्हाका सारणी काड्डी खेळ हांतू एक हॉर्ड सायजाची एक सारणी काड्डी घेवची मागीर बाकी वरल्याला सन्न सन्नाची 10-12 विंगड सायजाची काड्डी घेवची ते हॉर्ड काड्डी सारण काड्डीचे बंडला भितर दवरनू अशी काण उडोवका मागीर उड्डयतरी ते सायड आशिल्ले काड्डी एक काण घेवन ते एक काड्डी हल्ला ना तशी आमी कितले काड्डी उडयला की तितले काड्डी हुगूर अनेक काड्डी लागना तशी हल्ला नाशी काडची तसले एक टास्क कितले की पण तांकां कशी जाता आशिल्ले म्हणारी आमी पुरा काड्डी काडटा लास्ट 2 काड्डी वर लावून सांगतना ते हालचे आशिल्ले त्या वेळी एक खेळ आशिल्लो आमगेलो तशीच कंकणा कुडक्यार वरकेन खेळत कंकणा कुडक अशी घालून बणबण्णा कुडक्या त्या वेळी हगूर काडचे हांगा तू एक कसं म्हणारी एकाग्रते वाडता न्हय तांगेले एक गुरी लक्ष ते हगूर अशी काडचे एकाग्रते चड जाता चेडवांक वय तशी आमी ते बुगरी म्हणून खेळता आशिल्ले आता पुरा रुक्काचे मेळटा फुडें रुक्काचे म्हणजे आमगेले ना अशी सान आसतना आमी ते एक मड्ड्यातून सान सान नारळू पडतशेच येदो दोवची ताका एक सारणी विरा काड्डी तर ने नारळ नव्हतं ताका सारणी विरा काड्डी शिकून गुंडाचे 2-3 जणांनी कोणाला वेळ मस्त वेळ गुंता म्हणून पळोवचे मागीर अम्मागेर कडेन ताजे एक काय आशिल्ले तेव्हाय तशीची काळेच काय ते चंद बुगरी शेपारी आसता आशिल्ले ताकाय आमी ते काड्डी घालून अशें करून गुंडाचे आशिल्ले कोणाल बुगरी मस्त वेळ गुंता म्हूण सांगून पळोवचे आमकां ते एक खुशी आशिल्ली वय अनेक खेळ आमची गेल्यान आमी एक पस सांगून खेळचे आशिल्ले पळया
आटिके मिटिके लव लव पान म्हूण सांगून घेणं. सांग सांग पळूया ऐकूया. मस्त वर्ष झालं. आटिके मिटिके लव लव पान कुरकुट्यांतू मज्जर सरपळ्यांतू वागू चिमटुकी गुमटो म्हूण निमगोचे आसा. ह्या कशी म्हूण सांगला री पुरा जनांक चेडवान सुत्तू काणगेन बसका मागीर तांगेल हात नेलार दवरन न्हू ताणे अशी बसका तेन्ना अशी 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 आट्टा मुट्टा म्हूण खेळत आशिल्ले अशीच एक एक लाले हात आपडतच आमी हे पद सांगून घेनू लास्टाक कोणाला हाता येता तांगेले निमूका चिमटुकी गुमटो म्हूण सांगून घेन तांणी चिमटो म्हणल्यार म्हूण सांगला री तांणी हात चुकोका. आतां पळया हांव आतां तुमकां येता तुमी चिमटुकी गुमटो म्हूण निमगिताना तुमी चिमटो म्हूण सांगला री हांव चिमटो काडचे पशी पुढे तुमी हात भायर काड अशें करून करका. वय मागीर गुमटो म्हूण सांगल्यार हांव गुमटो घालचे पशी पुढे हात चुकसाका. वय हे एक आमकां गंमत आशिल्ले सिंपल खेळ यो जाल्यार कुशीर आमी गंमतार खेळत आशिल्ले. म्हणल्यार कसले वस्तू जावको म्हूण ना खेळटाका अशी गंमत. तशीच अनेक गोतस्व्या म्हाका त्या ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಗ ಸೆತ್ತಸ್ ತುಮಿ सांगताना ನಂಬರ್ सांगूका ಸುರುವೇರಿ 1 2 3 4 ಸೊ 1 2 एक पेपर आचेक ते स्क्वेअर रितीर मुडचून असतांती 1 2 3 4 ते कसे कलर आता कंची कलर आता ब्लू म्हळ्यार BLUE 4 पटी ग्रीन म्हळ्यार GREEN ते स्पेलिंग काउंट करून अशी 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 करचे हंतू ते खेळ कसं म्हणून म्हाका समाजात उडगासना जाल्यार त्या फोल्ड करचे एक क्रिएटिव्हिटी आस पळय चेडूवाला ताका मात्र एक मेच्चूक दिवका नाही वा. तशीच आमी ते गजगो म्हूण खेळटा आशिल्ली उडगासोय जेव्हा पातोरूय जाता गजगो जावका म्हणना पातोर रावंड रावंड 5 पातोर काडच्यो आनी अशें करून हात अशें उडोवन हातार अशी 5 हात दवरता त्याच्यान कोण पक्कन सकयल पडल्यार तो एक फातोर आमी हाता आशिल्ली एक फातोर अशी वयर उड्डोवच्यो आनी तो सकयल अशी तो वयर हाता येवचे भितर तो सकयलचे फातोर काडून तो फातोर समोर धरच्यो तेव्हा एक कितली लायक जाता आशिल्ली वय अबा आनी तशें पॉइंट्स लॅक करचे तशी पॉइंट्स लॅक करचे आशिल्ले तेन्ना. ताजे मोठो आनीक कारो म्हणू आयकलान की कवडे कवडे म्हणतात तेवे तशीच अशी घालला रे पुरा उमती पडला रे 4 नंबर म्हणून 4 पॉइंट्स उदार पडला रे कोणे कಡೆ येता म्हळ्यार 2 जणांन खेळी येता 4 जणांन खेळी येता 6 जणांन खेळी येता सो उदार पडली म्हणून सांगला रे 8 पॉइंट म्हणून एकाक 2 पॉइंट तेदन ते हावा काडका म्हणना तुम्ही बक्षून काडी येता केलो पटी रप्पक्कनी 4 कळलेले आस केलो पटी 2 त्याकडे 2 त्याकडे 2 ह्याकडे केलो पटी सांगू जायना तश करताना कितले खेळपटी हाताखाली घरपून घेतले असं दंडूचे एक रबसार म्हणता पळा सो त्या एक बारी एक गंमत एक स्पिरिटार खेळचे तसले एक खेळ आशिल्लो. तशीच 2 उमती 2 उदार पडल्यार एका अशी मारचे एकाग्रते पळा मारचे एक गुरी ते एक पॉइंट मेळ्ळा 4 पॉइंट 6 पॉइंट 8 पॉइंट तशी पॉइंट करून कोण विनर म्हणून हे करत आशिल्ले. वय पुढे एक खेळ आशिल्लो स्पिनर म्हणून सांगून घेन ते आत्ताय नमुन्याचे स्पिनराचे खेळा सामान मेळता जाल्यार फूड आमी स्पिनर म्हणून कसं खेळत आशिल्ले की म्हणून सांगला री ते प्लास्टिकाचे बॉटलाचे दांगणे घेवन ताका वाट्ट करून ताचे भितर दाखवून सूत घालचे मागीर ते सूत बांदूचे मागीर ते 2-3 पंत समाची गुंडोवका मागीर अशी हातान ते ताणचे ते ताणताना ते चंद ताजे प्लास्टिका बॉटला दांगणे चंद स्पिन जाता आशिल्ले ते पळोवचे एक खुशी त्या एक खेळत आशिल्ले आमी. मागीर तशी पळय कलर विच कलर म्हूण सांगून पळय निंबूचे एकले कशी ती लेखकांचे कलर ग्रास उडगास करून घेवका तेन्ना आमी निंबूचे कलर विच कलर म्हूण 3 सांगताना आमकां 3 चान्स आसता तांतू 3 चान्सा भितर आमी कलर 3 सांगिल्ले किल कलर सांगले म्हूण जाल्यार ती आउट पक्कने सांगानी म्हूण जाल्यार आपोआस हांव ती गेले निमका कलर विच कलर म्हूण सांगून तशी पुरा जनान पळय एकल्या निमगितच पळय तेव्हा एक खेळ कसले खर्च मागीर खंयची कलर म्हूण आमी सांगता आशिल्ले मू गेस करून ते एक आश्चर्य विशय म्हळ्यार त्यात तू म्हणटा पळय ग्रहण शक्ती म्हळ्यार एकला अंडरस्टँडिंग म्हणता पळय ते आमकां चड आसता आशिल्ल्या. तशीच एक आमी इम्पॉर्टंट खेळ विसरला ती पुरा जनाल गरकड हे खेळत आशिल्ली ती पुरा जनाल गरकड ते आस म्हळ्यार पोरणी गरकड पुरा ಚೆನ್ನಮಣೆ ಚೆನ್ನಮಣೆ ಗುರ್ಪಾಳು शांती त्या फुडली काला पुरा जनाल गरकड बैसून पुरा जणांन ಒಟ್ಟು कोण खेळचे आशिल्ले. आता आम्ही कोरोना टायमार ऑनलाईन हाडून वर्केन ते खेळला मग ते दना कळलेले ते खेळू कशी म्हणून सांगून पुढे म्हळ्यार दोन्ही एक उडनाचे एक दोन्ही रोशी असता तांकां गुळी असता फुडली कालांत ते तांबडेचे एक मंजुटी म्हणून सांगून तांतू खेळत आशिल्ले. आता आम्ही कसं केलं म्हळ्यार कार असना
कबड्डी हं. तांतू खेळले एक गुळयंतू चार चार कबडे घालत येवचे म्हळ्यार घालून दवरचे कोणी 2 जणांनी खेळयत कोणी एकल्यान सुरू करतना कंचे गुळये दाखून 4 ಕಡಿಯत ಕಾಣು ಪ್ರತ್ಯೇಕಂತೂ 1 2 3 4 घालचे तयशील काढचे अपास 1 2 3 4 अपास तयशील काढचे ಒಂದ್ ಕಳ್ತವಚ್ಚೆ 5 6 7 8 म्हणून ಖಾಲಿ ಕೂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕಳ್ತವಚ್ಚೆ ಖಾಲಿ ಕೂಡ್ ಮೇಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ घालताना ಖಾಲಿ ಕೂಡ್ मेळ्ळारी तगेल जाल्ले तो खेळता ताळी तशीची ताका खाली कूड मेळ जाल कुडे सगळेच एक बोर्ड खाली कोरतरी खेळता असचे लास्टाक कोणाला चढ त्या गुळ असता बी असता तांनी विನ್ನರ್ म्हणून सांगून एक भारी गमत जात तशी त्या खेळ हाकाय तशीचे चिक्याची मत्ती खर्चुका जाता किलोमीटर नुता 1800 खेळणार जा ना चिक्याचे एक बुदन काही आसका आता मी डिस्कस केला मस्त सकट खेळू पुढे खेळत आशिल्ले आत्ता खेळताची वय ना म्हणना वय जाल्यार खेळचे विधान चिके विंगड जाला आणि त्या खेळच्याक यूज करता आशिल्ले सामग्री बोर्ड असच्या पुरो फळ असच्या पुरो त्या चिकेची ताची डिझाईन विंगड जाला शिवाय बट आत्ताय त्या खेळ खेळताची आता पळया एक चतुरंग म्हणून सांगून गेलो पुढे राया कालांतू रायान राणी लोटू तशी मंत्रिमंडळ लोटू सकट खेळता खेळू आम्ही काणी रे ऐकून असू का आणि पळोवनूय आसाची तशी त्या खेळ आत्ताय असं आत्ताय ताजे ऍडव्हान्स्ड वर्षन म्हणून सांगू येतो त्या वय असं वय ताजी ऍडव्हान्स वर्षन म्हळ्यार चेस नवे चेस आता पळय कितली लायक मस्त फेमस नवे आमगेले बदल जावचे दुरंगत ते आता भारता मात्र न्ही सगळे वर्ल्ड वायड फेमस जाला आता पयलीं आमगेले 2 चेडूवांनी चल्ल्यानी चिल्ल्यानी आमगेले भारत देशा चेडूवान आमकां चॅम्पियनशिपान हाडला ताकाय शिकूक मस्त बुद्धी जावका मस्त बुद्धी खर्चुका ते दाळ मुखार करचे मागशी करचे एकाग्रती जावका बुद्धी जावका ते कशी म्हळ्यार एदुराळीन आमकां पाडयना तशी चंद समाजाची आलोचना कोण खेळ का जाता बुद्धांत चेडू बुद्धांताल खेळ म्हणता पळता का तशें आमगे भारत देशात चेडू बुद्धांत म्हूण जाल्ले पळयता खंडित सो ह्या पुरा भाईची खेळ असच्या पुरो घरा भितर खेळचे खेळ असच्या पुरो एक आमकां खुशी देता हांव सुरवेरी सांगलें म्हळ्यार हें पुरो आमकां आमगेल कसले व्यक्तित्व विकसना म्हणटा ते आमगेल सगळेच एक ओवरऑल पर्सनालिटी ते विकास करता आमी खंयचे एक पर्सनालिटी डेव्हलपमेंट क्लास वचका म्हणू ना खेळल्यार पुरो तशीच आमगेले एक जीवन शिक्षण म्हणून बरी वाजूचे मात्र नाही जीवन शिक्षण वरकेन ह्या खेळा मुखांतर आमी मस्त शिकता ते तशीच एक सकारात्मक जावन चिंतन करचे क्रियाशील जावन आसचे आमगेले मनाक आमगेले देहाक आमगेले भावनेक पुराक हे भारी चांग खेळचे तशें जावन आत्ताचे एक वक्तडाचे एक जिवनांतू आमकां कोणाकय पुरसत ना पुरा जणे बिझी प्रत्येक कडेन चेडूवांक वरकेन समय दिवच्याक आमकां पुरसत आसना तशें जावन समय दिवचे चेडूवा लोट्टू सांजे बैसून असले एक खेळ एक अर्ध घंटा एक गम्मत एक खेळ्या निमित्त प्रीती विश्वास वरकेन वाढता संबंध वरकेन गट्टी जाता तशें जावन कसले एक वक्तड असो आमी असल एक खेळ आमगेले चेडूवा लोट खेळका तांणी खेळची तशी आमी उत्तेजन दिवका म्हूण सांगून प्रत्येकला लागी एक विनंती करताची आमगेले हे संस्कृती संभ्रम कार्यक्रम आम्ही मुक्षिता आसन ती सकट जनाक नमस्कार.